राती 3:30 सुमार एक पणजे पुलिशेन एक कॉल येता। कॉल असो आसलो की तालिगांव एका शेतान खंय तरी एनिमल स्लॉटरिंग चालू आहा म्हणून। जेन्ना पणजे पुलीस स्टेशनाची टीम थंयसर वयता आनी खरेंच थंयसर हे स्लॉटरिंग हे चालू आसले एका एनिमलाचे आनी तांकां रेड हँडेड तेंच्यांनी ते स्लॉटरिंग करतना तांकां धरलेले आहा। आतां त्या केसीन टोटल 6 जाण जे तांकां आतां स्लॉटरिंग करतना रेड हँडेड धरलेले तेंचेर आतां अरेस्ट केल्ले आहा। अंडर जो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट आहा तेच्या अंडर आतां अरेस्ट केल्लो आनी जे एनिमल कट केल्ले तेजे पार्ट्स काडल्या आनी ते आतां एनिमल हजबंड्रीक पंचनामा करून तेजेर पोस्टमॉर्टम करपाक तांकां लायिल्लो आसा। मेन गजाल म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी तुमी पयले आसतले तालिगांव जे शेतकार आसा तेंच्यांनी एक म्हस धरून हाडलेली आनी ती पणजे पुलिशेन खंय तरी हाडलेली आनी तेंचो डिमांड आसलो की ही जी म्हस आहा ती पणजे पुलिशेन आपल्या ताब्यान घेवपाची। तेंचें म्हणणें आसलें की जी म्हस आसा ती तेंची खंय तरी शेत हे पिड्ड्यार करता म्हणून ताका पणजे पुलिसाच्या ताब्यान दिल्ली। पण मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे ती पणजे पुलीस स्टेशनान ती म्हस हाडलेली ती खंय तरी एनिमल हजबंड्रीक दिल्या तेंच्या ताब्यान आतां दिल्ली आसा। पण दुसरी मेन गजाल म्हटल्यार काल जी स्लॉटरिंग चालू आसली जी तालिगांवचो पणजे पुलिसेक कॉल येयल्लो तोच लँड ओनर खंय तरी ती दिसा ती म्हस हाडलेली त्याच ओनर आतां ताका अरेस्ट केल्लो आहा। पण सद्याक आजून डिस्क्लोज करूंक ना की एनिमल कसले ते, मात सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण असोच एक एनिमल खंय त्या ओनरान जे अरेस्ट केला त्या ओनरचो जो फार्मर आहा तेणे खंय 3 दीस आदी असोच एका एनिमलाक खंय तरी बांदून दवरलो कित्याक तेजें म्हणणें आसलें की आनी एक कोण तरी शेत पिड्ड्यार करता म्हणून ताका बांदून थेयल्लो। पण त्या एनिमलाक कोणी क्लेम करूंक नासल्या कारणान हेंच्यांनी जो ओनर आनी बाकीचे जे 6 जाण आहा सो तेंच्यांनी स्लॉटर करपाचें अशें ठरयलें। मात काल जो पणजे पुलिसेक जेन्ना कॉल येयलो तेन्ना इल्लिगल हे स्लॉटरिंग हे चालू आसल्या कारणान ह्या 6 जाणांक आतां इन्क्लुडींग जो शेतकार आसा जो लँड ओनर आहा ताका आतां अरेस्ट केला। टोटल हे 6 जाणांक आतां पणजे पुलीस अरेस्ट केला आनी फुडली कारवाई ही पणजे पुलीस करता। स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी।